राज्य सरकाराच्या नागरी पुरवठो खात्यान बुधवारा फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरात कार्यावळ आयोजित केल्ली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत धान्य वाटप कार्यावळ जाली। ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे नागरी पुरवठो मंत्री रवी नाईक आणि सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर तसेच हेर मानेस हजर आशिल्ले। RDX खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। प्रकार कितें तरी वेगळो जायलो आनी हे दुयेंस सबंद भारतांत न्ही तर अख्ख्या देशभरान ताचो प्रसार जालो आनी इतले वायट दुयेंस असल्या कारणान आनी फर्स्ट टायम असल्या कारणान जगातल्या लोकांक किंवा जगातले जे राज्यकर्ते आसले तांकां खूब त्रास जाले की आपली देशाची इकॉनॉमी कशी सांबाळपाची किंवा आपले देशाचे जे लोक आसा तांच्या मेरेन अन्न धान्य कसो पावोवपाचो। आणि ही जेन्ना खंत आमचे भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी हांचेर आयली तेन्ना तांच्यांनी एप्रिल 2020 ही PMGKY म्हणून स्कीम तांच्यांनी डिक्लेअर केली। PMGKY म्हणजे कितें तर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आणि हे करता आसतना तांचे एकूच उद्देश आशिल्लो की जे भारत देशातले जे नागरिक आसा ह्या प्रत्येक नागरिकाक अन्नधान्याचो पुरवठो जावप गरजेचो कोविडाच्या काळात। तशें पळोवपाक गेल्यार आमचे रेशन कार्ड होल्डर जे आसा तांकां रेग्युलर कोटा हो मेळटाच, तांदूळ म्हणा गंव म्हणा, पण कोविड काळात अन्नधान्य पुरवठा करप ही एक व्हडली जबाबदारी देशाचेर आयली आनी प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचेर आयली। तेन्ना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन उलो मारलो देशातल्या नागरिकांक आनी ही स्कीम डिक्लेअर केली। आमचे तांदूळ दिले हे सगळे तरेचे गरीब लोकांक खंयचेय लोक जावं ह्या देशांत ह्या राज्यांत आसा तांकां सगळ्या तरेच्या लोकांक ही स्कीम लागू आसा आनी अशें सगळ्या लोकांनी तेजो फायदो घेवचो। कोणीय जावं खंयचोय जावं ज्या कोण हांगा गोंयांत रावता ते गरीब लोक उरचे न्हू। देशांकूय वाडटा की देशांकूय सुद्दां तीच परिस्थिती सगळे कडेन की गरीब लोक उपाशी उरचे न्हू। म्हणजे गरीब लोकांक लागून ही सगळी योजना जी आसा ही आमच्या प्रायम मिनिस्टरान मोदीन जे केल्ले आसा आनी ताका गोंयांत ताका बरे तरेन साथ दिल्ली आसा आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान की जेन्ना तो ताका थंयच्यान हें करता तेन्ना ताणें हांगासर येवजण जे आसा लागू करपा लागून खुबशे परिश्रम घेतलेले आसा प्रमोद सावंतान आनी वेळोवेळ हे पयशे जेन्ना तांकां दिवचे पडटा कोणाक सगळे कडेन ट्रान्सपोर्टा हेका सगळें वेवस्थीत ते दिल्ले आसा म्हणजे लोकां पर्यंत गरीब लोकां पर्यंत हें वेवस्थीत पावचें हें तेंचें ध्येय आशिल्लें। म्हणून अशे वेळार आमी अशा देशांचे प्रायम मिनिस्टराचे विचार करपी लोकांचे सगळे तरेचे जनतेचे विचार करपी अशे खुबशे कमी आसा पूण त्या वेळार तेणें केलें सुरवात केल्ली आसा आनी आतां फुडें ही आतां सुरू जाल्या आसा ही स्कीम एप्रिल ते सप्टेंबर पर्यंत ही स्कीम चालू आसतली। हो उत्सव साजरो जाता आमच्या राजीव कला मंदिरात आनी येवपाक जाय अशें म्हणून हांवें 2 कारणां खातीर विचार केलो की हांगा वचपाक जाय अशें म्हणून। तातूंतलें पयलीं कारण म्हटल्यार फाटल्या 2 म्हयन्यांत जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना फुल अंत्रूज म्हालांतल्यान 19 जे गांव आसात ते मागीर पंचवाडी धरून ते वयच्यान मार्शल पर्यंत आनी एक शहर हे 19 गांवांतल्या लोकांनी आनी शहरांतल्या लोकांनी सगळ्यांनी एक दिलान आनी एक चित्तान म्हणटा तशें 4 आमदार निवडून दिले। बाब रवी नाईक, बाब गोविंद गावडे, बाब सुभाष शिरोडकर आनी बाब आमचो सुदीन ढवळीकर। हांव कित्याक हें मुजरत सांगता की लोकांनी अशें एकमत दाखयल्ले कारणान एकवट दाखयल्ले कारणान 4 जाण आमी निवडून येयले आनी भारतीय जनता पक्षान आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हे 4 लोकांक मंत्रीपद जे आसा पळय ते बहाल केल्ले आसा अंत्रूज महालाक। आनी म्हणून एक जाणीव दिवपा खातीर की हे 4 व्यक्ती कडल्यान 4 लोकां कडल्यान 4 मनशां कडल्यान संपूर्ण अंत्रूज महालात ज्यो ज्यो कितें गरजो आसा ताजी सोडवणूक जी आसा पळय न्ही ती करपाक जाय आनी त्या संबंधी एक जागृती जी आसा पळय न्ही ती जागृती तुमच्या आमच्या सगळ्या भितर आसूंक जाय। आमी बीन 4 जाणांनी बरे कठोर परिश्रम घेवचे पडटले जेणे करून गोंया बरोबरच हांव फक्त अंत्रूज महालच म्हणना पूण गोंया बरोबरच विकास सादता आसतना आमकां अंत्रूज महालाचो बीन एक विशेष असो विकास जो आसा पळय न्ही ते मागीर पाणी पुरवठा आसूं पावर सप्लाय आसूं सिव्हील सप्लाय आसूं शेती आसूं हे आमी सांबाळचे पडटले आनी करून घेवचे पडटले।